नमस्कार. गोवा मिटले अविनाश जोशी सहयोगकार खबरो विस्तारात. टेंडर काढी नसताना कला अकादमीचे 50 कोटीचे रिनोव्हेशनाचे कामाचे पद्धतीचेर बीजेपीचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्साचो प्रश्न. एका वाटेन मोदी सरकार करप्शन काबार करपाचे दिशेन काम करता, मात गोंयांतली पद्धत वेगळी म्हूण सावियोचो मुख्यमंत्र्याक प्रश्न. When Prime Minister Modi is working hard to stem the rot of systemic corruption in India, we have a minister in Goa that has allotted work worth rupees 50 crore to a company without a tendering process. When he was questioned by the media, he states that Shah Jahan in his time did not require a tendering process to build the Taj Mahal. He also told the media that it was a collective government decision to opt not for the tendering process, but to go in for a nomination process of the company who's got the renovation work of the Kala Academy. The Directorate of Vigilance has asked the state government to constitute a 3-member committee to investigate the allegations over the Kala Academy renovation. My question to the Chief Minister of Goa, in all earnestness and in all humility, is today, if we set the trend of a work without a tendering process, how are we a party that is fighting against corruption? नगरपालिका कायदो दुरुस्ती अध्यादेशाक राज्यपालाचो बावटो. नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाचे वेंचणुकेक आता सिक्रेट मतदान ना. मडगांवां नगराध्यक्षाचे वेंचणुकेत कांड जाल्या उपरांत सरकार पक्षान कायद्याकूच हात घालो. काँग्रेस म्हणटा राज्यपाल केरळात आसतना ताची सय वापरून लोकशायेची हत्या. दुरुस्ती रिजेक्ट करची म्हूण काँग्रेसीचे राज्यपालाक निवेदन. मंत्री तुमच्या दारी. वास्को खारेवाड्यार जेटी जातलीच, सरकाराचो पुराय यत्न चल्ला. रस्त्यार भोंवपी गोरवांक हाताळूंक जनावरां सांबाळ खातें पालिकांक आर्थीक आदार करतले म्हूण मंत्री निळकंठाचे मुरगांवां उतर. ते वाटेन गोविंदान मडगांवां रवींद्र भवनात चिलर प्लांट उक्तो केलो. शेतकी मंत्री रवी सांग्यार रानवटी जनावरांचे उपद्रवाचेर उलयलो. 14 ऑक्टोबर मेरेन मुख्यमंत्री सोडून 11 मंत्री 12 तालुक्यांनी तुमच्या दारी. दरेक मंत्र्याच्यो अधिकाऱ्यांक घेवन तालुक्यांनी लोकांच्यो गाठी भेटी. नुस्तेमारी आनी गोरवा सांबाळ मंत्री निळकंठ मुरगांवां. गव्हर्मेंटाचे फंड बरो आहा, सगळें आहा. खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे असल्या कारणान ते डेलिगेट्सून ते एप्रुवलां आनी तेंची सेक्युरिटी हेज्या खातीर खंय तो विलंब जाता. पूण आतां वास्को जेट्टी ती बांदून दितात म्हणून सांगला. आतां हांगा हेंचे रॅम्प, नेट मेल्टिंग शेड, बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो आमी ह्यो त्यांच्या बरेपणान तेंचे कडेन रिलेशन करून हे आमी प्रश्न सोडोवपाचे आमचे. जेट्टी ऑलरेडी तेंच्यांनी कमिटमेंट केला. आमी चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, CM, दाजी, हांव तेन्ना वांगडा आसलें एश्युरन्स केला ते लेगीत 150 कोटीचे तितून जातलो. म्युनिसिपालिटीन CO बीन करता आनी ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आहा इंचार्ज. आनी ते जे पळय तेंच्यांनी टायअप MOU करूंक जाय कोणाचे कडेन गोशाळे कडेन, आनी जे तेंचे आहा ते गोळा शाळे केले की ते शिफ्ट करता. आनी ते जे पळय खर्च येता तितको इन्कम आमकां आमी दिवपाक. म्युनिसिपालिटीक 23 लाख आमी दिता गाडी घेवपाक, गोरवां आसा तितून शिफ्ट करपाक. स्कीम सगळे आहा. लोकल बॉडीन ते इंट्रस्ट घेवंक जाय लोकां खातीर आनी करूंक जाय. साश्टीचे भोंवडेर मंत्री गोविंद गावडेन मडगांवां रवींद्र भवनात नव्या चिलर प्लांटाचें उक्तावण केलें. बरोबर फातोर्डे स्टेडियमाची पळोवणीय केली. बरोचशे कितले दिसा पासून एक चिलराचो विशय आशिल्लो. इमिडिएटली हे चिलराचें काम सुरू करून आज आमी रितसर तेजें उद्घाटन केल्लें आसा. सगळ्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर म्हजें परत एकदां आव्हान आसा, तुमच्या टिकेटीची वेवस्था म्हज्या डिपार्टमेंटान केल्ली आसा. कदाचित काही गोष्टी जर उरिल्ल्या आसत, तुमी आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स, त्याच बरोबर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा किंवा आमचो मडगांव जो PGN जो स्टेडियम जो आसा थंय तुमी संपर्क सादचो टिकेटिंगा खातीर आनी ह्या मॅचीचो तुमी आस्वाद घेवचो. इतलेंच हांव तुमच्या वतीन हांव सांगपाक सोदतां. शेतकी मंत्री रवी सांग्यार शेतकारांच्या वासपुसेक पावलो. रानटी जनावरांचो शेतकारांक उपद्रव जाता. उपाय काडात म्हणून रवी मुखार इशू. जनावर आसा, माकड आसा, दुकानां रान दुकान आसा, मागीर गांव आसा आनी हे सगळे ते युवन ती नासाडी करतात.
पूण आमची तांकां सबसिडी दिता ती तांकां पुरी जायना पावना तेजे विचार करतले आमी की तेजेर सबसिडी दिली पूण ती जायना पूण तांकां कितें तरी कितें आसा भितर सरले नंतर तेंचे कितें तरी ते लोकांक हेजे बरें कायदे प्रमाणे तांकां मारूंक गावना दुकरां मारपाक मेळना जावं माकडां मारपाक आनी कितें तांकां मारपाक मेळना पूण तांकां ती घनाय जाय पडटली घन ती घन म्हणटरी घन आसा ती आतां कलेक्टर म्हणल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडले किंवा मुख्यमंत्र्या पडले तेणी ते अमेंड करून तांकां घन दिवपाचें आसतलें हे रेव्हेन्यू आमी मुख्यमंत्र्या हे दितले की शेतकऱ्याची ही मागणी आसा म्हणजे ते शेतकऱ्यां मुख्यमंत्र्यान आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराकय लागता ते ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तेरेखोलात पॅसेंजर फेरी व्हांवन अरबी दर्या वाटेन गेल्ल्यान बोवाळ पडलो. डिझल सोंपिल्ल्यान इंजन बंद पडले आनी फेरी व्हांवली. घडणूक शुक्रारची. फेरीच्या अलर्ट कामगारांनी अँकर घालून फेरी कशी तरी आडायली. उपरांत पोर्ट कॅप्टन आनी कोस्टल गार्डान पॅसेंजरांक रेस्क्यू केले. उसरा सांजे लोकांनी फेरी ओडून केरीच्या न्हंय देगेर हाडली. की दनपार 2:30 सुमार डिझेल काबार जाल्या आणि ही जी फेरी आसा हांगाच्यान केरीच्यान त्या वटेन फेरेकोल वचपा खातीर वयताले आनी तेन्ना मदींच डिझेल काबार जाल्या कारणान लो टायड आसल्या कारणान जी फेरी आसा व्हांवून गेली आनी तातूंत 10 पॅसेंजर आशिल्ले मागीर एक सिलिंडरची गाडी आशिल्ले तर तांच्यांनी मागीर चेन बीन उडोवन मागीर खूब प्रयत्न करून जी फेरी आसा हाय टायड आयल्या उपरांत ताका ओडून आनी लोकांच्या सहकार्यान हांगा परत हाडपाक आयले आनी 2:30 सुमार जाल्ले आनी 2:30च्या उपरांत 8 सुमार डिझेल हाडून घालपाक आयले आनी थंयसर जे सिलिंडराची गाडी आशिल्ली ती सिलिंडराची गाडी हाडून हांगा परत सोडपाक आयले. 2:30ची ट्रीप स्टार्ट जाली मोडे पावल्या बरोबर फेरीबोट बंद पडली आनी मागीर ती व्हांवून गेली खंय व्हांवून गेली म्हणजे आमी मागीर अँकर उडयलो म्हणजे आमचे प्रोटेक्शन ते फेरी सेफ करपाचे लास्ट हत्यार. ओके ते हत्यारा प्रमाणे आमची फेरी थंय खडपाक लागून तो अँकर चॉक जाला थंयसर फेरी उरली. लो टायड आसलो तेका बरोबर आनी मागीर आमी खूब प्रयत्न करून काय अल्टरनेट आमचे कडेन काय नासले डिझल इंजिनाक पावनासले सप्लाय जायनासले. बरोबर त्या नंतर आमी ते फेरी कशी करून कोस्टा काडपाक ट्राय केली दोरयो दिल्यो लोकां कडेन आनी त्या म्हणसर आमचो अँकर येनासलो. जेन्ना अँकर ओल्ड अँकर आसलो तो ओल्ड अँकर म्हणजे तेजे पळय फिटिंग्स आसलेले ते ओल्ड आसलेले तितून जे एक सॅकल म्हणटा पळय ते तुटले आनी अँकर सुटलो अँकर उरलो दर्यात आनी मागीर आमी दोरयेचेर ओडून घेतली आनी सारकी सेफ सायड अशी फेरीबोट हाडून लायली हे पोजिशनार. ओके तर हे आयचे सिच्युएशन आणि आयचे जे इन्सिडंट घडलेले आसा खूप भयंकर आसा. हाचे संबंधित अधिकाऱ्यान लक्ष दिवप खूप गरजेचें आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. सांग्यार IIT सुवातेच्या वाठारांत जमावबंदी लागू केल्ल्यान IITक विरोध करपी थळाव्यांची सांग्यार दांड्यार निदर्शनाचो 23वो दीस. जमावबंदीक लागून मदीं खंड पडलो. सांग्याचो आमदार मंत्री म्हणटा पिकावळ दाखयात आनी मागीर स्वताक शेतकार म्हणात. मिडियान थंय वचून जमिनी परिस्थिती पळोवची. आमी ह्या जाग्यार कित्याक बसताय आमी शेतकारां सगळीं आमी शेतां वचून आमी बसतालीं काम करतालीं आमकां थिंगा वन फावटी काम कॉलम लायलो आनी आमकां थिंगा बसपा ताणें बंद केलो. पूण आमी बसताय आमी कोणा झगडी करपा न्हू कोणा मारपाक कित्याक आमी वचनाय फुडें चलनाय आनी ते आमची देव मनाक घालना. जर पुर्तुगीजात त्या वेळार सावन तुमी आसा जर जायत तुमचे जे डॉक्युमेंट आसात किंवा तुमची पिकावळ आसा खंय तरी म्हाका एक आंब्याचें झाड दाखयात खंय तरी म्हाका एक पणसाचें झाड दाखयात खंय तरी म्हाका एक माडाचें झाड दाखयात खंय तरी म्हाका तुमी जे शेतकार म्हणटा पळय न्ही त्या शेताची जमीन दाखयात एक कणस पिकयली दाखयात. अशा प्रकारचे बेमालूमपणे बंडलां मारून हे लोक स्वताक शेतकरी म्हणटात. प्रत्यक्षान मिडियान थंय वचून त्या शेतकरी म्हणपी लोकां बरोबर वचून तांची शेती खंय आसा ही पयली करून घेवची. सांग्यार आंबेघाटार कुशिल्ली बॉडी मेळ्ळी. म्हयनोभर आदींच खून जाला असूयेत म्हूण अदमास. बॉडी प्लास्टिकाचे पावतयेंत गुट्टाळिल्ली मेळ्ळी. कूड 14 ते 22 वर्सां मजगती पिरायेच्या चलयेची. चली गुरुवार आशिल्ली म्हूण पोस्टमार्टम रिपोर्ट सांगता. सांगे पोलिसां मुखार ब्लायंड केस तडीक लावपाचें आव्हान. 5 दिसां फाटीं ही कूड अशे अवस्थेत ट्युरिस्टांक त्या वाठारांत दिसली. तांणी पुलिसांच्या कानार घाले. सांगेच्या पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या.
प्रुडंट आंबेघाटार त्या सुवातेर पावले. टुरिस्टांचे पास जाताना कित्या तरी लागून रावल्लो हांगा. त्याने मागीर तांकां कितें तरी डावटफूल दिसलें म्हणून तांणी इन्फॉर्मेशन दिलें. तेजे नंतर जेन्ना ती बॉडी जो सापळो आशिल्लो त्या सापळ्या लागून खंय तरी डावट जालें. कित्याक जेन्ना पुलिसान जाल्यार ती डिकम्पोज बॉडी म्हणल्यार फक्त सापळो आशिल्लो आनी 1 म्हयनो जाले अशें तेणी जालें. तेजे नंतर ती बॉडी जेका कांयच ब्लायंड जे प्रमाणे ब्लायंड केस म्हणल्यार जाता जे प्रमाणे तो मनीस कितें तो सापळो कोणालो तो प्रश्न. जेन्ना तेजे पोस्टमॉर्टम जालो तेजे नंतर कळ्ळें की ते बायल मनशेचे बॉडी म्हणून. आनी खंय तरी ते बॉडीक जेन्ना सांजे पुलिसांनी रिकवर करपा आयले तेन्ना तेजे गळ्याक एक स्कार्फ काय ओढणी कितें आशिल्ली. दुपट्ट्यान खून केला असूये म्हूण दुबाव. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण चली 14 ते 22 पिराये मदली आनी गुरुवार आशिल्ली. ब्लायंड केस सोडोवपाची सांगे पुलिसां मुखार चॅलेंज. स्टुडंट मिडिया खातीर सांगे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. सदतीसावी नॅशनल गेम्स गोंयांत जातलीच म्हूण स्पश्ट. खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. सुरतात 12 ऑक्टोबराक 36व्या नॅशनल गेम्साच्या समारोप सुवाळ्यात फ्लॅग घेवंक निमंत्रण मेळ्ळां म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. डिसेंबरा उपरांत नॅशनल गेम्सूच न्ही तर एशिया गेम्सा सारकी व्हडली सर्तूय आयोजीत करपाक गोंय सज्ज आसतलें. इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनान आमकां तेंचे एप्रुवलाचे लेटर धाडिल्ले आसात आनी त्या संदर्भान 36th नॅशनल गेम्साची क्लोजिंग सेरेमनी जी सुरताक जावपाची आसा ऑन 12th ऑफ दीस मंथ ऑक्टोबर तेजो फ्लॅग रिसीव करपा खातीर आमकां आज आमंत्रण आयिल्लें आसा. जे गोंयकार कितले वर्सां पासून ह्या गोश्टीची मोठ्या ताकतिकेन वाट पळयतली ती आज प्रतीक्षा सोंपिल्ली आसा. डिसेंबर पर्यंत तुमी रावचे आनी डिसेंबर उपरांत आमी केदोय व्हडलो नॅशनल गेम्स जे आसूं किंवा आनी खंयचे एशियन गेम्स सुद्दां आमी होस्ट करपा खातीर गोंय सज्ज आसतलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तो दीस उमेदीचो दीस आज परत एकदां उजवाडलेलो आसा. ही ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ती ऑपॉर्च्युनिटी आमकां हाता सकल्यान घालपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे डिपार्टमेंट आनी म्हजो एकंदरीत गोंय सरकार जो आसा तो परिपूर्ण योग्य तरेन ही नॅशनल गेम्स 37 नॅशनल गेम्स होस्ट करपाक आज आमी कटिबद्ध आसात. गोंयच्या मिनेरा कडेन परंपरागत आशिल्ली 88 मायनिंग लिजां खाली करूंक लिजांचो ताबो फाटल्या 6 जून मेरेन गोंय सरकारा कडेन दिवपा विशीं सरकारान दिल्ले अर्देक मिनरांनी हायकोर्टात दिल्ले आव्हान भायर. मिनरांच्या आव्हान याचिकाचेर हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान शुक्रारा निकाल दिलो. सध्या लिजां सरकाराचे ताब्यात. मायनिंग कंपनीज कोर्टान गेल्ल्यो की तांकां जे वेकेट कर म्हणून 12GG ची नोटीस दिल्ली आनी 12HS ची नोटीस दिल्ली ती तांणी चॅलेंज केल्ली. ती पिटिशनां आज हायकोर्टान डिसमीस केल्ली आनी ही आतां पिटिशनां डिसमीस जाल्ल्या कारणान आमचो जो ऑक्शन प्रोसेस सुरू जाला तो आतां कंटिन्यू उरतलो आनी ताका लागून आमचें जे मायनिंग बेगीन सुरू करपाचें जो आमचो मुद्दो आसा आनी आमचें जे इंटेंशन आसा ताचो मार्ग आमचो मोकळो जाला. मेर्शे जंक्शनार अटल सेतूच्या खांब्याच्या ग्रेड सेपरेटरात आडकल्ल्या कामगाराक साल्वार केलो. तो खंय फावडो घेवन वयर चडिल्लो. कोणे तरी क्रेनवाल्याक आपयलो. क्रेन ऑपरेटराच्या आधारान तो कामगार सकयल देंवलो. फायर ब्रिगेड तो मेरेन पावूंकूच ना. फाटल्याच म्हयन्यांत दाबोळे बायपासाच्या ग्रेड सेपरेटरांत एक बायल सापडिल्ली. आतां मेर्शे. पुल पर चढ़ा था, काम करने वाला कोई था, फावड़ा लेकर गया था और ऐसे उघारे निकाले था, कपड़े पैंट पहना था और
आपने क्रेन से निकाला? क्रेन से निकाला। वो क्या बोलने लगा पहले? बाद में कुछ नहीं बोला, बाद में हम उनको उतार दिया, बाद में वो लोग चला गया वो। और फायर ब्रिगेड नहीं है? फायर ब्रिगेड उस टाइम में नहीं है। आपने क्रेन से निकाला? कुडचड्यार माड बाणसाय शूटआउट केशीक जोडून जाल्ले बेकायदेशीर रेवेचे केशीत पोर्ट्स कॅप्टन खात्याची ॲक्शन। माड न्हंयत रेवेत बुडिल्ली 4 व्हडी आणि 4 सक्शन माकनांचो सोद लायलो। आतां मेरेन 2 व्हडी आणि 1 माकन भायर काडला। थंय बेकायदेशीर रेवेचे वेवसायांतल्यान केल्ल्या शूटआउटात एकलो लेबर सोंपिल्लो, दुसरो जखमी जाल्लो। बुडले जाल्यार ते काडूंक मातशें प्रॉब्लम जातले, ट्राय करतले। पण सर कितले आतां सध्या आयडेंटिफाय जाल्ले आसा? कांय खबर ना, हे आतां पुलिसांनी एक सेक्शन प्रमाणे 2 कॅनो दिल्ले आहा, कुडचेरो पुलीस स्टेशन आणि केपें पुलीस स्टेशनान। कुडचरे पुलीस स्टेशन कितले आसा कॅनो? सेक्शन प्रमाणे कॅनो दिला त्यांनी। आणि केप्यां? केपें कॅनोच आहा एक। आणि सक्शन ना? ना। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळुया। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।